नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. दर्यादेगा सयत हेर पर्यटन थळांचेर वस्तू खरेदी करपा खातीर पर्यटकांचे फाटीक लागपा सयत विविध सेवांच्यो तिकेटी खरेदी करपाची सक्ती केल्यार आतां 5,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन दंड जातलो. गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी दुरुस्ती विधेयक 2025 सभाघरांत चर्चे उपरांत मंजूर जालें. मजगतीं गोंय कोयर नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक आनी गोंय भौशीक विद्यापीठ विधेयक 2025 मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत मांडले. आमदार कृष्णा साळकर तशेंच काँग्रेसीचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांणी दुरुस्त्यो सुचयल्ल्यो. गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी दुरुस्ती विधेयक 2025 सभाघरांत चर्चे उपरांत मंजूर जालें. प्रश्न असो आसा, विधेयकाक दुरुस्ती ना, दुरुस्ती सयत मंजूर करचें काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. द गोवा ट्युरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन अँड मेंटेनन्स अमेंडमेंट बील 2025 दुरुस्ती सयत प्रमाणे मंजूर जालें. विधेयकाच्या कलम 2 आनी कलम 4 ही दुरुस्ती सयत एडॉप्ट केल्ली आसा. सभाघरांत मतदान घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. आता आमी विधेयक कलमात विचारान घेता. प्रश्न असो आसा, 2 ते 3 कलम 2 ते 4 दुरुस्ती सयत कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीकपत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 4 दुरुस्ती सयत कलम 1. गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी दुरुस्ती विधेयक 2025. दर्यादेगांचेर टावटसांक कडल्यान बेकायदो तिकेटी विक्री करतात तांचेर जातली खर कारवाय. लमाणी तशेंच हेर विक्रेत्यांक कडल्यान वस्तूंचे खरेदी खातीर हट्ट धरतात ताचेर आळो बसतलो. ह्या प्रकारा खातीर आतां खर दंड जातलो. उक्ताडाचेर अन्न शिजोवप, सोरो पिवन बाटल्यो ओडप, दर्यादेगांचेर गाडी चलोवप हे खातीर लेगीत दंड जातलो. दंडाची रक्कम 5,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन करचे खातीर कलम 10 दुरुस्ती आसा. 2 वर्सांनी दंडाचे रकमेचो नियाळ घेतले हे खातीर कलम 10A चो आस्पाव केला. मजगतीं मुख्यमंत्र्यान आनीक 2 विधेयकां सभाघरांत सादर केलीं. 2 विधेयकां सभाघरांत सादर. कोयर उक्ताडार उडयल्यार 3 लाख रुपया मेरेनच्या दंडाची तजवीज आशिल्लें गोंय कोयर नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक सभाघरांत सादर केलें. गोंय भोवभाशीक विद्यापीठ विधेयक 2025 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सादर केलें. महाविद्यालयांचे क्लस्टर स्थापन करपाची तजवीज विधेयकांत आसा. आग्वाद किल्ल्या लागीं तामिळनाडूच्या पर्यटकांनी गोंयच्या नुस्तेकारांचो फिशिंग रॉड काडून घेवपाचो यत्न केलो. तांकां मारहाणय केली. एकल्याचेर चाकवान हल्लो केलो आनी दुसऱ्याचेर कातरीन. 5 जाणांक कळंगूट पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. आमी सद्या आग्वादा शिकेरे फोर्टाचेर आयज दनपारां हांगासर एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. अटॅक तामिळनाडूचे एक ग्रूप हांगासर आग्वादा शिकेरे फोर्टार भोंवपाक गेल्ले आनी सदच्या भशेन हांगाचे जे फिशरमॅन लोक आहात कलंगूटचे कांगूटचे हांगासर जे हांगा हे करताले, फिशींग करताले आनी रॉड घेवन, फिशींग रॉड घेवन, आनी जे तामिळनाडूचे हे आसा भुरगे येयल्ले ते तांचे कडेन गेले आनी जो फिशींग रॉड आसा तो आपल्याक दी, कितें करता तुमी, अशें कित्याक करतात अशें विचारलें. आनी तेंच्यांनी तो फिशींग रॉड दिवंक ना ह्या कारणां दिवंक ना म्हणून ह्या कारणां वरून तेंच्यांनी जे तामिळनाडूचे लोक आसात 5 जाण तेंच्यांनी ते गोंयकार आहात तांकां मारिल्ले आसा. आनी एकट्या कडेन किनफ बी आहले पळय तो प्लेयर हातीर बी मारिल्लो आसा आनी ताका इंजर्ड केल्लो आसा. ही घटना सोमतीच कलंगूट पुलिसेक कळटात. कलंगूट पुलीस ऑन द स्पॉट पावले. 5 जाणांक ताब्यांत घेतिल्ले आसा आनी अरेस्ट केल्ले आसा. आनी आतांच आमी हांगाचे जे लोकल्स आहात तांकां विचारलें. ते म्हणटा सद्दां म्हणटा कोण ना कोण हांगा येतात ट्युरिस्ट, ते म्हणटा आमकां वाज झाडीत रावता, रॉड दी आनी एक सायडीन रॉड बी आसता तो घेता आनी थोड्यांचे रॉड बीन खंय डॅमेज केल्ले आसात खंय. स्टुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. विद्यार्थ्यांक करियर गायडन्स दिवपा खातीर माळ्याच्या पिपल्स हायस्कुलान एक आगळो वेगळो कार्यक्रम राबयलो. फाटलीं 5 वर्सां हो उपक्रम ते चलयतात.
वेगवेगळ्या मळांचेर प्राविण्य जोडिल्ल्यांक स्कुलांत आफोवन विद्यार्थ्यांक करियरा विशीं वेगवेगळ्या मळांची वळख घडयतात. समाजाच्या पालकांच्या दबावाखाला विद्यार्थी फक्त दोतोर किंवा इंजिनियरिंग सारकेल्या मळांनी पावल मारतात. आयच्या बदलत्या जगांत कितलेशेच करियर ऑप्शन्स विद्यार्थ्यां खातीर उक्ते जाल्ले आसात. हाचे विशीं विद्यार्थ्यांक म्हायती दिवपा खातीर पीपल स्कुलान वॉट आर माय चॉयसीस नांवा खाला करियर गायडन्स टॉक्स घडोवन हाडले. Have a unique program for our students at People's, which was initiated 5 years ago, and it's called What Are My Choices. हो आमी चड करून करता कित्याक की भुरग्यांक आज प्रेशर आसता इधर दोतोर जावंक जाय और इंजिनियरूच जावंक जाय. सो हो आमकां स्कुलान 11वी-12वीच्या भुरग्यांक दिसता की तांकां जरी कोप अप जायना तरी प्रेशरा खातीर ते सायन्स जॉयन करतात, दोतोरूच जावपाक जाय किंवा इंजिनियर जावपाक जाय. तांचो जरी ताचो एप्टिट्यूड नासलो तरी सोसायटल प्रेशर आवय बापायक दिसता की ताणें तेंच जावचें आनी दुसरें दिसता की हेंच प्रोफेशन करून बरें सक्सेसफूल जावंक शकता, पयशे करूंक शकता. सो आमचो हे भुरग्यांक दाखोवपाचें की दुसरी प्रोफेशनां करून बरे भशेन केल्यार यू कॅन मेक मनी. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. सरकार मुरगांव बंदरार अदानी आनी JSWक देमायज कोळसो हाताळूंक दिता. पॉल्युशन वाडला. प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ लक्ष घालिना. विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा सगळे EC प्रमाण चल्ला, कसलीच दाखय लिपय ना. जिंदाल अदानी शेकड्यांनी कोट्यांचो ग्रीन सेस भरिना म्हूण बोवाळ. मुख्यमंत्री म्हणटा कलेक्शन जाला, प्रकरण कोर्टात. EC दिवपाचे it is illegal. The EC itself is illegal. The central engine is kept in the dark rather than this engine. So why was that letter not given? Why was it kept in hiding? Public hearing आधी आली ती लेटर तीन कित्याक धाडला? ऑब्जेक्शन आली होतो. स्पीकर सर, हे पहिलो प्रश्न. स्पीकर सर, EC जी आहा पळय न्ही रेग्युलर कायद्या प्रमाणे ताका EC मेळ्ळा. करस्पॉन्डन्स जितको ताका करपाक जाय पब्लीक हियरिंगाचे जितके सगळे करस्पॉन्डन्स धाडपाक जाय ते धाडल्या. My charge is that the government is allowing illegalities in MPA. आता excess coal handling और दुसरो मुद्दो हा मुखेलमंत्री भाषा बोसा दुसरो. We are not allowing illegally. पहिल्या अरे हा हेत मरे not allowing हेत मरे ताका लिमिट जी आहा त्या लिमिटानूच आमी कोल हँडलिंग करपा खातीर दिता. बरें ओके बोस चार्ज दॅट एक्सेस इलिगॅलिटी थिंगा हँडल केला. आता स्पीकर सर माय सेकंड चार्ज इज दॅट गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड द गव्हर्नमेंट टुडे इज नॉट सिरियस. यू आर नॉट सिरियस. तू मोठा सगळे EC लिमिटा हांव वयता तुका. स्पीकर सर ह्यो 3 पॉड केशी आहाय जेन्ना 5 मिलियन मेट्रिक टन वॉज दी अलाउन्स. आता माय सेकंड चार्ज इज दॅट यू आर नॉट सिरियस अबाउट द पोर्ट टाउन ऑफ वास्को. You have to tell the house of what action have you taken. It is not true. Is it not true that SWP handled 9 million metric tons? I totally agree with the figures that you have. You agree? 2-3 months that these things have come into force. They've started this, like use of the dome, use of the bypass. That is why we would like to give you concrete figures. Give us another 3-4 months. I'm sure next assembly session we will give you the correct figures. Fault on part of the Goa State Pollution Control Board. पहिले स्वादर पहिले ती लेटर दिला त्यांक EC फेवर केल्या. दुसरे जेन्ना ओव्हर प्रोडक्शन झाला ते ओव्हर प्रोडक्शन जे झाला तेजे रिकव्हरी ना अपील केला. टेक्निकल ग्राउंडाचे केस जेन्ना भायर पडा अपील करपाक जाय सुप्रीम कोर्टान. आता सुप्रीम कोर्टान जेन्ना बारीक कितें तरी केस जाता तेजे अपील कोताय तुम्ही. हे कोट्यांनी रुपया कोटी कितले आता हेजेर येता. सर मिनिस्टर सांगला की वी हॅव सेंड फॉर द ओपिनियन. तो जे सांगता ओपिनियन हा मुकोडे या जिंदालान 2013 till now has not paid a single rupee of cess. स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस आपण सरकार सारको टाइमार अपील वचना. सरकार या कंपनीक टाइम दिता. स्पीकर सर तो जे दाब सांगता पळय ग्रीन सेस
ऑपोजिशन लीडर मीडिया रेमो तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर कन्सर्न जो हा पयलीं तितकोच आमी तुझ्या जाग्यार आसा स्पीकर सर तांकां ही संवय जाल्ली आहा तुम्ही जाग्यार बसा मिस्टर ईडी आलेमा मिस्टर ईडी आलेमा आतापर्यंत जी प्रिकॉशन घेतला ती आमच्या सरकारान आशिल्ली सभागृहाचं कामकाज 10 मिनिटांनी स्थगित करतो. दर्या देगांचेर रेंवेची धूप जाता. ग्लोबल वॉर्मिंगान दर्याच्या उदकाची पातळी वाडटा. अभ्यास जावंक जाय. आमदार केदाराची लक्षवेधी. मायकल म्हणटा शेकवाल्यांक त्रास. सँड इरोजनांत शेक घालूंक मेळना. साळगांवचो कोको बीच सोंपलो. वेंझी म्हणटा जिओ बॅग्स घालचे. युरी विजय म्हणटा सरकारान प्रकल्पा खातीर दर्यादेग काबार केल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा उपाय काडटा. Sand erosion has taken place in every North Goa beaches from Arambol, Mandre, Ashwe, Morjim, Vagator, Anjuna, Baga, Kalangut, Kandolim, Shikerim and finally my constituency Coco Beach and Kekdolim Beach. जर पळयत जाल्यार ते सगळी शोरलायन जी आसा ही वॉश आउट जालेली आसा. सायक्लोन्स आसा हे मल्टिप्लाय जाल्या ड्यू टू ग्लोबल वॉर्मिंग. फुडले आमचे जनरेशना जी आसा आमचे भुरगे जे फुडले जनरेशन आसा हे आमकां फक्त फोटवांचेर आणि व्हिडिओंचेर हे आमकां हे बीचीस पळोवपाक मेळटले. आय ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑनरेबल WRD मिनिस्टर दॅट द फ्लड प्रोटेक्शन वॉल ऑफ कोको बीच इज पेंडिंग. थंय आमचो वॉश आउट जालेलो आसा. द CRZ इज ऑलरेडी गिवन द NOC. हांव रिक्वेस्ट करता की होय बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी बांदून दिवचो म्हणून. कारण जिओ ट्यूब ऑफशोर बॅरियर्स म्हणजे ते पोती आनी रेंव भरतात आनी टेम्पररी सँड एरोजन जावंक जायना म्हणून ते इमिजिएटली जर करीत जाल्यार टेम्पररी रिलीफ मेळटली. बागा बीच इरोड जालो. आमची 3 शेकां मायनस जाली. 3 shacks which were coming on the last part of Baga beach ती इरोजनान गेली. 3 shacks मायनस जाली आणि जो बीच आसतालो अराउंड 80 मिटर्स आसतालो तो कमी जायत गेलो. स्पीकर सर हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा. हेचेर सोल्युशन्स येवपाची गरज आहा. येते पावस जाच पयले WRD फंडाचेर हे जिओ बॅग्स घालचे. कॉन्टॅक्ट WRD, कम टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, सी इरोजन हॅज नॉट हॅपन्ड. सो इट इज गुड. आमकां सांगलोले 3 to 4 years टेम्पररी मेजर दीज बॅग्स विल स्टे वेल. कोणूय बॅग पंक्चर कोना जाल्यार बॅगा कांय जायना. तेजे परत माती येवन बसता. द ड्यून्स गेट फॉर्मुलेटेड. The further sand erosion does not happen. So I think this example is already been tested, tried out. It is a successful model. स्पीकर सर मोरजी आम्ही पळयतात सरकार पार्किंग लॉट करतात. तुम्हीच वचून थंय सँड घेवन काबार करतात. हायकोर्ट भितर पडचे पडटा. स्पीकर सर GCZME जे राखूंक जाय जाणे आमचो कोस्ट राखूंक जाय तांचे मोरजेच हो एक कावेलोसी व्हडलो हॉटेल डेव्हलपमेंट आयला. थंय 1100 स्क्वेअर मीटर सँड घेवन काबार जाल्लो. तुम्ही म्हणता आम्ही सगळे करतले म्हणून बट तुमचोच डिपार्टमेंट हांगा परमिशनां ग्रांट करता तेच सांगता की रिटेनिंग वॉल आनी कॉन्क्रीट रेटिंग जेन्ना NGTची गायडलायन आसा NGTची ऑर्डर आसा की तुम्ही हे परमिशन दिवंक शकना तरी पूण तुम्ही दिता. पावसा लागू हे जाता नो डाऊट अबाउट इट. रिपोर्ट कितले आहाय 2 वर्सां जाली आमी सॉयल इरोजन जाता म्हणून उलयले. पूण स्पीकर सर म्हाका दिसता आमी वी कॅनॉट इग्नोर द डॅमेज दॅट इज मॅन मेड or made by the government. ते डेल्ट्रॉस नेदरलँडची संस्था आणि लोकल हांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमची जितकी सगळी डिपार्टमेंट्स आसा तांकां स्ट्रिक्टली हे सगळे फॉलो करपाक वेळ लायता वायल गिविंग द परमिशन. वी आर व्हेरी मच कन्सर्न अबाउट दीस सँड इरोजन. तेजो जो आहा पळय हेजी पुराय जितके करपाक जाय पळय ते आमी घेता. रस्तो अपघात वाडले. अंदू 2000 मायज एक्सिडंट. 200 मायज सोंपले. रोड सेफ्टी ना. विरोधी आमदारांची लक्षवेधी. काल्लूस म्हणटा रस्ते सारके ना. अंडरग्राउंड केबलिंगान खणिल्ले रस्ते अजून तश्शे. ब्लॅक स्पॉटांचेर दुर्लक्ष म्हूण विरेश उलयलो. विजय म्हणटा सेफ्टी विशीं रोड मॅप जाय. मुख्यमंत्री म्हणटा रस्तो खणूंक PWDची परवानगी लागता. Internal roads are being neglected, highways being looked at, and there is no proper compliance with the guidelines. You have your service lanes which are very narrow. You have service lanes in entry and exit roads which are very dangerously placed. कोण भायर सोदतना दुसरो येतलो मातलो तुका. So these are things in IRC code म्हणून आहा. Indian Roads Congress code is there. Ask your department to please ensure for road width, road safety, gradient, all these, if they follow these codal practices which are there,
I think that we will be able to save a lot of lives. 2022 538 झाले, 2023 510 झाले, 2024 504 झाले आणि 2025 टिल डेट 257 झाले. टोटल स्पीकर सर ह्या वर्सांनी 1809 इतले ऍक्सिडेंट झाले. आणि स्पीकर सर ह्या हितून जो आम्ही पळयता, जो रिपोर्ट आयला, रिपोर्टान कितलेशे ब्लॅक स्पॉट्स हे दाखयल्ले आसा, एक्सिडेंटल प्रोन झोन दाखयल्ले आसा. आणि स्पीकर सर हितून आमच्या मतदारसंघाचो एक स्ट्रेच आसा जो बांबोलीम टू आगासायम हो NH 66. आता स्पीकर सर 2.5 वर्सां जाली, 2.5 वर्सांनी स्पीकर सर हांगा 16 मरणां गेली एक्सिडेंट जावन. हे व्हेरी स्पीकर सर मातशें प्लीज, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आणि हे मातशें अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा, कित्याक हांगा 4 ब्लॅक स्पॉट्स दाखयल्ले आसा ह्या स्ट्रेचार. आणि हेची जबाबदारी म्हाका दिसता सीएमान घेवपाची गरज आसा. आणि स्पीकर सर म्हाका दिसता एक पब्लिकली अकाउंटेबल रोड मॅप जाय. रस्ते आमी सेफ करपाक हो रोड मॅप म्हणून क्लियर सीएमान रोड मॅप दाखोवचो. Clearly has been due to poor maintenance of roads by the PWD, with failure to take due and prompt steps despite Honorable Supreme Court directives and orders of the state government. नो डाऊट 50% ऑफ द ॲक्सिडंट हातूंत हांवूय म्हणटा की रोड सिग्नल्स बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही हे रिस्पॉन्सिबल आसतले, हांव ना म्हणना. आणि ताका लागून टायम टू टायम आमी पळयता की देर इज अन लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स. हो विशय बरोबर आसा. रोड केल्या उपरांत 15 दिसाच्या भितर परत खंयचे तरी दुसरे डिपार्टमेंट येता, इलेक्ट्रिसिटी आसतले, केबल आसतलो किंवा वॉटर सप्लाय आसतलो, ते रोड फोडटा. स्पीकर सर ह्या सिजनाच्या उपरांत आतां आमी ऑलमोस्ट इट इज 100% बॅन रोड डिगिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द PWD करता. 100% बॅन. आणि जर कोण कॉन्ट्रॅक्टर करीत जाल्यार ताका पूर्णता केल्ल्या तितक्याची फायन हे मारप हे सर्क्युलर ऑफ PWDंतल्यान काडपाक लायता. इतके स्ट्रिक्टली केल्या उपरांत आनीक तरी कोण कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय हे सहसा रोड मायनिंग सुरू मात थळाव्यांक फायदो ना. थळाव्या ट्रक JCB वाल्यांक परत ऑन बोर्ड घेवचे, कालुसाचो थाराव. कंपनी आपले मनीस हाडटा. ट्रक कर्नाटकांतले. आमदार विरेश उलयलो. युरी म्हणटा सुरू जाल्ल्या खणींचेर काम करपी सगळे भायले. मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंग पॉलिसी मॉडिफाय करता. लीज घेतना थळाव्यांक कामार घेवप सक्ती केल्या. Benefiting locals आणि थोड्या लोकांनी अजून रीण गेलो आहा तर that should go. So we don't have a mistake of the past. You have a transparent system by which you be able to accommodate those people who are having these local things. पयले आशिल्ले ते you can take them back on board. I understand you are making now on a raising contract different from the mining operators and raising contract. But even then, when you are giving them, it is totally at the discretion of the government. जे रेज्युलेशन मांडलंय महत्वाचे रेज्युलेशन आणि हितून भितर मिनींग आसा. आणि लोकल तेतून एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय, लोकलाचे ट्रक चलपाक जाय, लोकलाचे मिशनरी चलपाक जाय. आता पळोवपाक गेल्यार खंयच्या खंय कंपनी स्वता मिशीन घेता, ओके घेवपाक आमी ना म्हणना, पूण कंपनी आता मिशीन घेता आणि ऑपरेटिंग करपाक दुसऱ्यांक दवरता. म्हणजे लोकलांक घेना, ते आउटसोर्स करता. ते आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर घेता आणि सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आणि सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आणि ते कितें करता हे भायल्यांक हाडटा. सो हो भायल्यांक हाडपाचो जो प्रथा आसा ही बंद जावपाक जाय, टोटल बंद जावपाक जाय. आमी म्हणटा नीज गोंयकारांक जे डिपेंडंट आसा तांकां पयलीं दिवचे. सो आमकां हेचेर डिसिजनार येवंक जाय. कितें खंय तरी दुरुस्ती कर. ऑनरेबल चीफ इतलीच रिक्वेस्ट आहा, लिव्ह एंड लायसनाचेर जे ट्रक रेजिस्टर्ड करतात ते बंद करचे. संदूर जे आहा संदूर बेलारी मुखेलमंत्री संदूर बेलारीन हे आहा थंय लोकल मशिनरीच चलता, भायल्याची मशिनरी चलना. वेदांता नाळा शैतान के कायतान SK कायतान हो राजस्थानाचो शैतान के कायतान. आता स्पीकर सर हे जर तू चोयल्यार हो ऑपरेट करता मागीर हो राजस्थानात ट्रक घेवन येला, मेशीन घेवन येला, सगळें घेवन येला. गोंयकारांक कितें खावपाचो हे कितें सगळो दुडू म्हाका ज्या खातीर नवीन न्ही. हांव ल्हानपणांतल्यान हे दुशी वाटेंतल्यान मायनींग सगळें पळयत आयिल्लो आसा. ताची लोकांचे प्रॉब्लेम स्पीकर सर म्हाका खबर आहा. आनी जेन्ना लोक त्रास काडटा मायनिंगांतले ते हांवूय जाणा. ती मायनिंगांतल्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय म्हणून हांव प्रयत्न करीत आसा स्पीकर सर. आनी लिगली कायद्यान जे कितें करपाक मेळटा हांव ताणें रेजोल्युशन हाडलां. हांव म्हणटा की तें रेजोल्युशन जें आसा पळय न्हू तितूंतले जेके कितें घेवपाक मेळटा तें घेवन आमची पॉलिसी मॉडिफाय करपाची सरकाराची तयारी आहा. आषाढी कार्तिक एकादशीक गोंयचे भावीक पंढरपूर वतात. वारकरी ग्रुपांक आर्थीक मजत करची म्हूण प्रेमेंद्राचो थाराव पास. अल्टन म्हणटा सरकारान गोंय पंढरपूर मजगती निदान 2 कडेन रावपाची वेवस्था करची.
जीत म्हणटा प्रत्येक ग्रुपाक मेडिकल टीम दिवची. विजय म्हणटा एकमत आसूनय सरकार कांयच करिना. मुख्यमंत्री म्हणटा स्किमीचे बजेट करता. आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीक आमचे हजारो वारकरी भक्त हांगासून गोंयांसून पंढरपुरा वयता. त्यांचो हो मार्ग सुखूळ जावचो आणि आनंदाचे वातावरण त्यांच्या भितर आसचें ही आमची एक सरकाराची जबाबदारी आसपाक जाय अशें मानून हांव सरकारा कडेन मागता की तांकां थोडेशें आमचे मानधन जर मेळ्ळें जाल्यार तांकां सुद्दां हितून बरें दिसतलें. मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी सांगला फ्लोर ऑफ हाऊस की एक बरी पॉलिसी करतलो म्हणून. सो त्या खातीर हांव तांचे मना पासून आभार म्हणटा आनी येता त्या वर्सा ते इम्प्लिमेंट जावचे म्हणून मागता. माय सजेशन इज दॅट वॉट एवर फायनान्शियल असिस्टन्स दिताय तेच बराबर देर इज अ वन परमनंट स्ट्रेच वेर द वारी गोज. सो 2 मेजर पॉइंट्स बिटवीन दिस इफ यू कॅन कन्स्ट्रक्ट सरकारान तरी बांधले म्हाका इट इज अ व्हेरी युजफूल. अयोध्या आता सरकारान ठरयला एक भवन बांदपाक, तशेंच पंढरपूर तर एक गोंय राज्यान तर एक भवन बांदले आमच्या लोकां खातीर. ताजो खूब फायदो जातलो सगळे प्रत्येक भाविकाक. स्किमीन एड कर म्हणटा तांकां मेडिकल टीम एक तुजी जाय म्हणजे ते वयतात चलून न्हू खुबशे डिफिकल्टीज जाता जाणटे सुद्दां वयतात. सो जर त्या स्किमीन तूं मेडिकल टीम तुजी आनी मेडिकल फॅसिलिटीज जर तांकां मेळत वारी पावो मेरेन जाल्यार ते बरें जातलें. I fully understand because of the intention to honor this tradition. Let us honor the Warkari tradition by protecting its purity. It's because I feel the government wants to provide the financial assistance and let us respect this tradition of sacrifice, prayer and faith. Yes. हाच्याच पयलीं आमी पंढरपुरा आमचे गोंय सरकारचे वारकरी भवन करपाचें आमी थारायलां. हांवें ऑलरेडी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाकूय बरयलां की तांच्यांनी आमकां पंढरपूर पावच्या पयलीं किंवा पंढरपूर तालुक्यात तांच्यांनी आमकां जागा दिवची. आमी जाता तितके बेगीन आमचे पंढरपुरात वारकरी भवन हे आमी बांदता. ताका सपोर्ट करपा खातीर ही स्कीम हांव जाता तितके बेगीन डिझायन करता आनी अकॉर्डिंग टू त्यांची संख्या कितली आसतली, तो ग्रुप कितल्या लोकांचो आसतलो, ती संस्था रजिस्टर्ड आसतली काय कितें तरी एखादी स्कीम डिझायन करता. म्हणजे पयशे दिता आसतना सुद्दां अकाउंटेबल आसपाक जाय. तेंच्यांनी परत एखादी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट ही बी दिवची पडटा. ती सारकी स्कीम फॉर्मुलेट करता आनी फुडले फावटी ते जे वारकरी वयतले ताज्या पयलीं तांच्यांनी 2 म्हयन्या पयलीं एप्लाय करपाचें आनी वयच्या पयलीं ती अमावंट जी आसा ही तांच्या अकाउंटाचेर रिलीज करता. एक हांव हावजाक प्रॉमिस करता. भोगस कागदपत्रां तयार करून जमीन हडप करतल्या दोग दुबावितांक म्हापशा पुलिसांनी धरले. जमीनदाराची फेक डॅड सर्टिफिकेट तयार केल्ली. वामन श्रीधर पोळे आनी देविदास पणजीकार सध्या पुलिसांच्या ताब्यात. जमीन खंय खोर्जुवे बार्देजांतल्या अनंत नारायण कामतीची. म्हापसा पुलिसांनी दोगांक अरेस्ट केल्या जे हॉल्डोण्या खोर्जुवे हांगासरल्या की तेंच्यांनी पोर्च व्हील तयार केल्या. जे खोर्जुवे हॉल्डोण्याच्यो आनंद कामत हिच्या नांवाची जागा आसा ही जागा ते दोगा जाणांनी पोर्च व्हील तयार करून तेंच्यांनी आपल्या नांवार केलें. हेका लागून तेची ज्यो आनंद कामत हिची फॅमिली तेंच्यांनी म्हापसा पुलिसांनी कंप्लेंट दिल्ली आनी त्या कंप्लेंटीच्या आदारान म्हापसा पुलिसांनी आयज सकाळी तांकां दोगांक अरेस्ट केल्या. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करता. आयज सांजचे तांकां म्हापसा कोर्टान रिमांडाक उबे केल्ले तेन्ना म्हापसा कोर्टान तांकां 5 दिसांचो पुलीस कस्टडी दिल्या. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर वांगडा हांव श्याम फडते. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.